ईस्टर्न सुपरमार्केट तुमच्या खातीर घेवन आयला मॉन्सून अँड बॅक टू स्कूल सीझन सेल। हो सेल 2 जून ते 25 जून मजगती आसतलो। हांगा तुमकां मेळटले शाळेत लागपी भुरग्यां खातीर वस्तू, कडधान्य, सर्वसामान्यांक परवडपी अशे घरगुती सामान। अधिक म्हायती खातीर 9529493616 या नंबराचेर संपर्क साधात। या सुपरमार्केटाच्यो वट्ट 3 शाखा आसात। हो सेल तुमकां मडगांव, वार्का आनी दवर्लेच्या ईस्टर्न सुपरमार्केट शॉपात उपलब्ध आसतलो। तेन्ना वाट कोणाची पळयतात? आयजूच तुमच्या लागसरच्या ईस्टर्न सुपरमार्केट शाखेत वचात आनी या सेलात खरेदी करात। नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचे तुमकां सगळ्यांक मायमोगाचो येवकार। सगळ्यांक बरी दनपार आवडटा आनी हांव दिप्ती काकोडकर लंच टायम न्यूजाक सुरवात करता। सविस्तर खबरां पयलीं पळोवचे मुखेल खबरो। फातोड्या वाठारांतली शेत जमीनची ट्रक टर्मिनसा खातीर सरकारान संपादीत केल्ली शेतकारांक करची परत। ह्या मुद्द्यावेल्यान आमदार विजय आनी भाजप प्रदेशाध्यक्ष दामू नायका मदीं आरोप प्रत्यारोप सुरू। बांबोळे पणजी महामार्गार घडलो भिरांकूळ अपघात। वेगान धांवपी गाडयेन गायक नेटान धपको दिल्ल्यान तिका जाग्यारूच आयलें मरण। ड्रायव्हर गंभीर जखमी। राज्यात वाडपी अपघातांच्या फाटभुंयेर येरादारी खात्यान कांय येरादारी दंडात केल्या वाड। ही वाड खरपणान चालीक लावपाचो खात्यान घेतला निर्णय। रिवणा माटवाड्या वयलो बस स्टॉप 16 दीस जाल्यार अजून आसा जैसे थे। गाडयेच्या धपक्यान कोसळिल्लो बस स्टॉप। 3 दिसांनी बस स्टॉप करात दुरुस्त, ना जाल्यार ड्रायव्हराचेर करतले कागाळ। हिडकल्ल्या थळाव्यांची शिटकावणी। दिवचलच्या सामाजीक भलायकी केंद्रा वतीन मनयलो योगा दीस। डॉक्टर आनी कर्मचाऱ्यांनी उमेदीन वांटो घेवन योगाचे वेगवेगळे केले प्रकार। आणि आरजीपीने आमदार विरेश बोरकारांचे कडेन संबंधित आशिल्ल्या 10 वांगड्यांक पक्षांतल्यान केले बडतर्फ। हो आदेश आरजीपीचे सरचिटणीस विश्वेश नायक हांणी केला जारी। आता खबरो विस्तारान। फातोड्या वाठारांतली शेत जमीन जी ट्रक टर्मिनसा खातीर सरकारान संपादीत केल्ली ताचेर अजून ट्रक टर्मिनस उबारूंक ना। ही जमीन शेतकारांक परत करची, ह्या विशयावेल्यान फातोडेचो आमदार विजय सरदेसाय आनी भाजप प्रदेशाध्यक्ष दामू नायक हांचे मदीं आरोप प्रत्यारोप सुरू जाल्यात। विजय आनी मुख्यमंत्र्यांक पत्र बरोवन शेतकारांक जमीन परत दिवपाची मागणी केल्या। मजगती शेत जमनीचेर आशिल्लो बंगलो विजयान परत करचो अशी टिका दामून केल्ली। देखून हो बंगलो सरकारी शेत जमनीचेर न्हय तर आपणे विकत घेतले जमनीचेर बांदला अशें विजय सांगता। विजय सरदेसाईन एक लेटर केला सीएमाक ती शेतां जी आसा ती परती करची म्हणून ट्रक टर्मिनसा लागून दिल्ली। ते तुमी कशें पळयता? ताणें मागीर बंगलोय पयलीं ताणें पयलीं परतो उरचो पडटलो। काही शेतांनी बांदिल्लो आसा तोय पळय ताणें पयलीं परतो करचो आनी मागीर तें उलोवचें। हो जमनी रिटर्न करपाचो सब्जक्ट हो विशय हाडलो कोणें? ताणें हाडलो। ताणें सांगलें की सजेशन आपण दिता की जमनी दिता म्हणून तुवें सांगिल्लें। हांवें केन्नाच जमनी दिता म्हणून सांगूंक ना। हांवें जमनी ट्रक टर्मिनसाक वापरल्या ताजे विरोधान स्टँड घेतलो। हांवें घेतिल्लो तेन्ना हांव नवो आमदार जाल्लो। तेन्ना फादर बिस्मार्क म्हणून तो येवन ताणें मिटींग घेतली ती। तांचे शेतकार अजून जिते आहा आनी हो आमदार जो पडलो 3दा तोय जितो आहा। ताका याद आहा जाल्यार नकळो हांव तो विचारतली आनी इश्यू केलो की आमी हांगा ट्रक टर्मिनस येवंक दिवचे ना। मागीर आमी झगडले आनी तो ट्रक टर्मिनस बंद उडयलो। आतां फॉर द पर्पज ऑफ एक्विजिशन जी जमीन एक्वायर केल्ली ती त्या पर्पजाक वापरूंक ना म्हणून एक ग्राउंड की जमीन रिटर्न करची म्हणून हें ताणें म्हणलां आनी तो व्हडलो सारको व्हडल्या पक्षाचो व्हडलो प्रदेशाध्यक्ष तो म्हणटकर तो मुखेलमंत्री ताजें आयकता। कशें आयकता तें तुका सांगलां हांवें। ताणें ताका पेट्रोल पंप दिला बी म्हणून की हो जर इश्यू ताका फुडें व्हरूंक जाय जाल्यार हांवें लेटर बरयलें कोणाक मुखेलमंत्र्याक की तुजो प्रदेशाध्यक्ष म्हणटा ती जमीन परती दिवची, हांवूय म्हणटा ती परती दिवची आनी शेतकारांक जमीन परती दिवची म्हणून। सो हांवें ती म्हणलें आतां तो म्हणटा हांवें घर परतें दिवचें। तें शेतकारां बरोबर एक्वायर केल्लें तें ताजेर हांवें घर बांदलां कित्याक आसा म्हणटा तो सारको ना खरेंच चॅक करचें पडलें कितें कितें घुसपलां कितें तें म्हाका कांय कळना।
केन्ना केन्ना हे जॉयंट व्हेंचर आहा पळय ते मनशाक आवटो करतात. आनी माय तापला म्हणजे जाणा तुमी मे म्हयनो अजून सोंपूकूच ना, जुनान पसून मे म्हयनोच आहा, पावसूच पडना. माय जेन्ना तापता तेन्ना मनीस कितें ताजे नेरवां फ्राक जाता. घर परते दिवपाचें खंय कोणाक दिवपाचें? हांवें म्हज्या बापायक दिवंक जाता, भाटकाराक दिवंक जाता, सुवारीशाक. तातूंत दामूच खंय आयलो मदीं. IPHBचें एक सेल फातोड्यांनी जाय पडलें काय म्हणून कळना म्हाका कितें उलोवप. चिंतून उलया म्हूण सांग मरे ताका. दामू नायक कितले लेवलाचेर पावूंक शकता म्हणून म्हाका शॉक जालो हें आयकूनच. तूं परते दी म्हळ्यार कितें ती घर परते ती कोणाक दिवं? म्हज्या बापायक दिवंक जाता, बापूय गेलो वयर म्हजो. कोणाक दिवं आतां? सुवारीशाक दिवं? मंगळारा राती कडेन बांबोळे पणजी महामार्गार भिरांकूळ अपघात घडलो. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण मेर्शे सर्कला लागसार वेगान धांवपी गाडयेन रस्तो हुंपपी गायक नेटान धपको दिलो. ह्या अपघातांत गायक जागेरूच मरण आयलें जाल्यार ड्रायव्हर गंभीर जखमी आसा. ताचेर हॉस्पिटलांत सध्या उपचार सुरू आसात. रिवणा माडवाडो हांगा गाडयेच्या दबक्यांत बस स्टँड कोसळून 16 दीस जाले, मात अजून मेरेन दुरुस्ती जावंक नाशिल्ल्यान थळाव्यांनी तिडक उक्तायले. अपघाता उपरांत गांवच्या लोकांक बस स्टँड दुरुस्त करपाचें उतर दिल्लें, पूण अजून मेरेन कसलीच कारवाय जावंक ना. आतां 3 दिसां भितर दुरुस्तीचें काम सुरू जालें ना जाल्यार गांवकारांनी ड्रायव्हरा आड औपचारीक कागद दाखल करतले अशी शिटकावणी दिल्या. पळयात. ज्या दिसाक एक्सिडंट जालो तेन्ना कोण तर म्हणपाक लागलो, घरा कडेन येयले आनी आमकां सांगलें की असो आवाज जाला, एक्सिडंट जाला. आनीक हांव बेगीन धांवून येयलो. पळय जाल्यार एक गाडी व्हायट कलर ती भया बस स्टॉपार मारल्या. सो आमी येयले आनी लोक कोण कोण आमचे जमले. आमी विचारलें तेका, हांवें विचारलें की बाबा कशी भायर गेली रे गाडी? तर म्हणपाक स्पीड जावन गेली. स्पीड जावन म्हणल्यार कितले स्पिडीचे आहलो तर तूं? तर बापूय चड स्पिडीचे नासलो. आपूण म्हणपाक सवका आहलो. आमी सवका जाल्यार तूं इतलो भायर वचोन तूं बस स्टॉप ओडपा सारको म्हणल्यार तूं चड स्पिडीचे आहलो मरे म्हणलें. जाल्यार तूं कोण विचारपी काम पा? तूं सरपंच काम पा आमचो. आमी सरपंच हें नाका, पूण बस स्टॉप उडयलो बरें आहा, बस स्टॉप उडयलो. आतां म्हणल्यार त्या टायमार जर एक कोणी मनीस आहलो जावं कोणाली गाडी येयल्ली जाल्यार तेका तुमी खाता आहले मरे म्हणलें. आतां बस स्टॉप उडयलो तो बरो जालो म्हणलें, पूण मदीं कोणी येयलो जाल्यार तुमी तेकाय खाता आहले. आं तूं चड उलयता मरे म्हणपाक चड उलयता म्हळ्यार तुमी केलां तें तुमकां विचारलां. आतां म्हाका एक सांग, तुमकां बस स्टॉप म्हळ्यार कोण बांदून दितलें? बस स्टॉप कोण आमी बांदता न्हू बस स्टॉप? आमी सांगलो आमी बस स्टॉप बांदता. कोणा सांगलो तुमी? आमी सांगलो तुमगेल्या मनशाक सांगलो म्हणपाक लागलो. कोण तो मनीस कोण हांगा आसा तो कोण ना. कोण म्हणपाक लागले सरपंचा घोवा सांगलो म्हणपाक लागले. सरपंचा घोवा सांगला तेका येवन या. बऱ्या टायमान तो येयलो आनी तेका हांवें तो म्हाका म्हणपाक विचारपाक लागलो कितें करपाचें. हांवें म्हणलें तुका सांगलो तेणी बांदून दिता म्हणून. ना आपल्या सांगलो ना म्हणपाक लागलो. तेणें मागीर वचोन विचारलें तेंचे भितर दोगांचें कितें जालें तें म्हाका खबर ना. पूण मागीर तेणी सांगलें की बांदून दिता म्हणून. आनी ते एकदम सामके फुरफुरतात आनीक व्हडले व्हडले उलयताले. हांवें म्हणलें तुमी इतली उसळटा कित्याक? फुरफुरपाक कित्याक जाय? आमी तुमकां बरे भशेन विचारलो मरे म्हणलें. आतां त्या टायमार मनीस आहले जाल्यार तुमी कितें करताले? आमी तुमकां मारून खाता आहले म्हणलें. तुमी इतले उलयता ते भशेन. आमी म्हणलें तुमकां वोगी रावल्या कित्याक आमी तुमकां मातशें म्हणलें थोड्या वळखता म्हणून आमी वोगी रावले म्हणलें. आमी तुमकां चड हें केलें ना. पूण मागीर व्हडले व्हडले फुरफुरपाक लागले. मागीर कोण कोण म्हणपाक लागलो म्हाका तूं म्हणपाक लागलो नाका तुमकां सायडीक रावपा. तें म्हणपाक लागलो मागीर म्हणलें बस स्टॉपार तूं बसीर वयता? तूं बसीर वयता काय म्हाका विचारता ते. हांव बसीर वयता. हांव बसीर वचों जाल्यार बसीर वचनाक रे म्हणलें. बस स्टॉप उडयलें म्हणलें आमची जबाबदारी. आमगे बस स्टॉप कित्याक आमी आमगे लोक हांगा रावता पावसाक जावं गिमार सुद्दां आमगे बस स्टॉपार रावता. तुमी तो बस स्टॉपार हांव बांदून दिता न्हू सांगलो न्हू तुमकां. अशें करून म्हाजें आमचें वयान हांव मागीर सायडीक चल्लो. मागीर ते कोण कोण आमगे विचारपाक लागलो. एकटे एकटे येवन तेंकां मागीर आमगे कोण भुरगीं येयले सगल्यांनी आनी तेंगेली गाडी काडपाक आमगेल्या भुरग्यांनी हेल्प केलें तेंकां. आमी ना न्हू आमी सगळे आहले हांगा. पूण बांदून दिता म्हणटा बांदून दिता तो केन्ना बांदून दिता? आतां दीस जाले 16 दीस जाले. आतां खंय गेले बांदून दिवपाचें? अजून तेची चवकशी कोण केली ना. आतां 16 दीस जाले. आतां फिलूक एक क्वेश्चन. यू आर कावन्सिलर. जेन्ना तुजे गांवांत वा तुजे कितें तुजे लोकांक गांवचे लोक तुजे येता तूं तेजें काम करता कोरना तें तूं जाणा. पूण जे आमचे बस स्टॉप हे कोणाचो आसरो केन्ना कोणा भायले लोक येता केन्ना पावस जोडटा एक आसरो जावन आसा. ते आसरो आतां आमकां आमचो इश्यू कांय ना. आमचे बस स्टॉप बांदून दिले म्हणटकीर आमचें काम जालें.
पूण आतां हो व्हिडिओ काडपाचो कारण एकूच जावन आसा तुमचे भुरगे ते भोंवले आनी आमच्या भुरग्यांक वाड्यावयल्या भुरग्यांक इतले तापोवन उलयले आनी अनएक्सपेक्टेड उलयले ताका लागून राग आयलो आमकां आनी 16 दीस जाले आजून पर्यंत बस स्टॉपा इश्यू कांय कोणें विस्वास हें करपाक येवं ना बांदपाक हो न्हू सांगपाक आमी बांदयता मू हो हिंगा सामान दिवपाक कांयच केलें ना तेन्ना तेणें कांयच दिलें ना म्हणटच हांव 4 दीस पयलीं पंचायतीक गेलो सरपंचाक मेळपाक सरपंच आसूं ना तर हांवें सेक्रेटरी विचारलें थिंगा बस स्टॉप आमचें मोटर एक्सिडेंट मोडला कितें इश्यू गेला सेक्रेटरीन सांगलें आमची पोर मिटींग जाली पूण आमकां आजून मिटिंगेक कांय डिस्कस करून आपणाक खबर ना तर हांवें सांगलें अमकेक लागून आयला बस स्टॉप मोडलो विचारपा येयलो कितें एक्शन गेला काय म्हूण कांय ना तो आयलो 4 दिसान आयज हांव परतो गेलो पंचायतीक आयजूय बी सरपंच ना हांव नको सरपंच वॉकिंग एट होम कोत्ता का पंचायती वचना ती कित्याक दोनी पाटी गेल्यार म्हाका सरपंच मेळना आतां सरपंच पंचायती येता पंचायतीन येता आमकां खबर पूण आज परतून सेक्रेटरी विचारलें कितें एक्शन घेयलां ती म्हणपाक कांयच ना ती म्हणपाक लागली सरपंच ताका फोन केल्लो तो काडिना अशें म्हूण सांगता आतां सोद काय फोट तें आमकां खबर ना पूण म्हाका आतां पंचायतीक विचारूंक जाय एज अ पंचायत येवनची तुमकां आमच्या भावान पंच मेंबराक सांगलें तुका एक काम येयलां बस स्टॉप म्हळ्यार तेणें सारकें कोण दिवपाक म्हूण आनी सरपंचाक खबर आहा तेगे घोवाक खबर आहा तेणें सांगलें आसता ते पूण हांव म्हणटा तुमी आतां 16 दीस एक्शन घेयना कित्याक रावलीं हे बस स्टॉपाचेर कोण येतलो म्हणून तुमी एज अ गोंयचे आमचे गांवची पंच मेंबर आनी सरपंच निवडून हाडटा आमच्या गांवचें कितें बरें करपाक वा कितें इश्यू जाल्यार सॉर्ट आवट करपाक आतां हो सॉर्ट आवट कोण करपाचो लोकांनी झगडपाचें तांकां वचून काय सरपंचान आनी पंचांनी 2 वाड्या बस स्टॉप लागता 6 नंबर आनी 7 नंबर दोनी पंचायत दोनी पंच मेंबर सांगपा म्हळ्यार युजलेस जाले आसा कित्याक एक्शन कांयच ना फक्त बॉम्ब मारपाची फंक्शन करपाचें तितलेंच आतां बस स्टॉप म्हळ्यार 16 दीस जाले म्हळ्यार एक्शन कांय जालें ना आतां फिलूक सांगता आतां तुमी म्हणटलो पुलीस स्टेशन कंप्लेन कित्याक केवना तुमी ते आमच्या गांवच्या लोकांनी भर मतीन तांकां सोडले म्हणून ही गाडी हालोवपाची न्हू हांगासर कंप्लेन जाल्याच्या तर ती कंप्लेन आतां हांव वखद मागता पंचायतीक ह्या 3 दिसां भितर तांकां कॉन्टेक्ट करून ते येयना जाल्यार तेंचे कंप्लेन करपाचें ना जाल्यार आमच्या वाड्यावयले सगळे लोक जावन तेंचे कंप्लेन करतले कित्याक आमकडे व्हिडिओ आसा प्रूफ आसा फोटो आसात आनी आय विटनेस आसा तो हांव फिलुलागे मागता ह्या 3 दिसां भितर तुवें कितें त्या पंचायतीन सांगचें आनी आमचें हें बस स्टॉप बरे भाशेन बांदून दिवचें आमकां इश्यू कांय ना तुमचे आनी हे बस स्टॉप बांदून दिलो म्हणून आमचें काम जालें दिवसाच्या सामाजिक भलायकी केंद्रावतीन बुधवारा योगा दीस मनयलो डॉक्टर आणि कर्मचाऱ्यांनी उमेदीन वांटो घेवन योगाचे वेगवेगळे प्रकार केले भलायकी केंद्रान 4 आंतरराष्ट्रीय योग दिसाचे 4 दीस पयलींच हो दीस मनयलो वर्ल्ड योगा डे म्हणून जेन्ना युएनान तो एक्सेप्ट केलो तेन्ना पासून लाखांनी आनी करोडांनी लोक भायर सरून योगा करता आनी ताच्या खातीर सगळ्यांक बेनिफिट्स दिसून आयिल्ले आसा आनी हे जेन्ना तुमी तातूंय केलें अशें दिसता आनी योगाचे तुमी अवॉर्ड्स दिले तांकां सगळ्यांक हांव कॉंग्रॅच्युलेट करूंक सोदता आनी तुमचे समोर आयदन जी आसा ती डॉक्टर जर सिद्दीक आसा तशेंच टॉपीक सकाळीं उठून ह्या टायमार जर नासली आज ह्या फंक्शनाक जाल्यार ती आपल्या स्वास्था पर्यंत पयली आशिल्ली ग्रेसफुल एजींग जो आसा हो केन्नाच थांबना जेन्ना आमचो जन्म जालो तेन्ना ते मृत्यू एक दीस जाता काय खबरूच आसा भुरगो जेन्ना जातो तेन्ना ताचे फुडें फाटल्यान एजींग जातलें तें खबरूच आसा पूण हे एजींगाक आमी जर अप्रोच असो दवरलो की हय हें जातलें आनी हांव ताच्या समोर वतलो आनी आपूण वचा सर वरात सर आपूण बऱ्या हेल्थान उरतलो हें जर ध्येय दवरलें जाल्यार हाजे सारकें दुसरी बरी भावना तेन्ना तुका आनी सगळ्यांक कॉंग्रॅच्युलेट करून सोदता तुमी हांगा हो कार्यक्रम दवरलो 17 तारखेक 21 तारखेक तुमी परत खंय थंयसून जॉईन जावचें आनी म्हाका आपल्या बद्दल कितें बरें body to the mind and soul. So it also unites one person to the another person, and there is a interconnection with the people. So हो दीस आसा पळय 21 जून आनी आमी CHC हो 17 जुनाक मनयता. सो हो दीस जो आसा पळय हो आमचे प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीन स्टार्ट केलो 2015. And it was adopted by all the United Nations, and then it was widespread all over the world. So हांगा सगळ्यांक आसलेल्यान हांव थँक्स म्हणटा कित्याक तुमी हो टायम तुमचो इन्वेस्ट केलो की टू हॅव अ हेल्दी लायफ आनी हेल्दी एजींग. थँक यू व्हेरी मच.
रेव्होल्युशनरी गोवन्स पार्टीन पक्षा भितर व्हड कारवाय करून आमदार विरेश बोरकार हांचे कडेन संबंदीत आशिल्ल्या 10 वांगड्यांक पक्षांतल्यान बडतर्फ केल्या. ह्या वांगड्यांचेर पक्ष विरोधी वावर केला अशे आरोप आसात. हो आदेश आरजेपीचे सरचिटणीस विश्वेश नायक हांणी जारी केला आनी हे कारवायेक लागून पक्षांत व्हड बोवाळ निर्माण जाला. मजगतीं 2022 6 उमेदवारांक टर्मिनेट केला. रेव्होल्युशनरी गोवन्स पक्षाचे 10 जाणांक टर्मिनेट केल्ले आसा. एज अ मेंबर म्हणून 10 जाणांक टर्मिनेट केल्ले आसा. तितून भितर विरेश बोरकाराचो जो पर्सनल सेक्रेटरी आसा लुसियो रोंकन हेकाय तेणी टर्मिनेट केल्लो आसा. आनी मेन म्हटल्यार तेणी जे रिजन दिला ते रिजन म्हणजे मडगांव एक तेणी मिटींग घेतलेली. ते मिटींगेक लागून खुबसो असो बोवाळ जाल्लो की ती एंटी पार्टी मिटींग जाली म्हणून. आनी ते मिटींगेक आमदार विरेश बोरकारूय आशिल्लो म्हणून खुबसो असो बोवाळ जाल्लो. आनी त्याच मिटींगेचे फाटभुंयेचेर आतां हे जे टर्मिनेशन जे आसा ही टर्मिनेशन घातलेली आसात. आनी तितून तेणी पॉयंट्स घातलेले आसात ते अशे की त्या मिटींगेक अशें उलोवप जालें की पार्टीचो जो फुटबॉल सिंबॉल आसा तो कसो टेक ओव्हर करपाचो किंवा पार्टीचो प्रेसिडेंट कसो बदलपाचो. त्याच बरोबर पार्टीची जी सीईसी म्हणजे कोर एक्झिक्युटिव्ह कमिटी बॉडी आसा ती कशी बदलपाची. तशेंच पार्टी समज पार्टीची बॉडी जी आसा ती तेंचे कांय आयकना जाल्यार कोर्टान वचून पार्टी कशी आपले ताब्यान घेवपाची. तशेंच पार्टीची जनरल बॉडी मिटींग जी आसा ती घेवपाक पार्टीक खंय फोर्स करप. आनी त्याच बरोबर पार्टीचे जे एक्सपेल केल्ले जे मेंबर आसात जेंका काडून उडयल्ले जे मेंबर्स आसात त्या मेंबर्सांक कशे भितर घेवप हेचेर सगळे डिस्कशन त्या मिटींगेक जाल्ले. आनी हे डिस्कशन जे आसा ते एंटी पार्टी डिस्कशन म्हणून ह्या 10 जाणांक काडून उडयल्ले आसा. आतां तेंचे नांव पळोवया जाल्यार सगळ्यात पयलीं नांव येयल्लें आसा प्रशांत पागी जो काणकोणा कॉन्स्टिट्युएन्सींतलो. तशेंच लुसियो रोंकन सांताक्रूज कॉन्स्टिट्युएन्सी जो विरेश बोरकाराचो पर्सनल सेक्रेटरी जावन आसा. तशेंच मनिला शिरोडकर शिरोडा कॉन्स्टिट्युएन्सी जे फाटले झेडपीक म्हाका याद येता ते झेडपीक सुद्दां तेणें फाटीं शिरोडा कॉन्स्टिट्युएन्सींतल्यान कंटेस्ट केल्ले. तशेंच राहुल नायक हो बी शिरोडा कॉन्स्टिट्युएन्सीचो. प्रेमानंद गावडे हो जो मडकय कॉन्स्टिट्युएन्सीचो आनी फाटले टायम तेणें मडकय मतदारसंघान सुमारे 4,500 मतां काडलेली. तेकाय बीन हांगा टर्मिनेट केल्लो आसा. तशेंच डेगले फेर्नांडीस वेळी कॉन्स्टिट्युएन्सीन तेणें झेडपी इलेक्शन तशेंच फाटले असेंब्ली इलेक्शन तेणें कंटेस्ट केल्ले वेळी कॉन्स्टिट्युएन्सींतल्यान. तसोच मेल्विन डिसिल्वा हो बेणावले कॉन्स्टिट्युएन्सीचो. तसोच विशाल देसाय हो बीन केपे कॉन्स्टिट्युएन्सीचो फाटले फावट तेणें कंटेस्ट केल्ले केपे कॉन्स्टिट्युएन्सींतल्यान. तेकाय बीन टर्मिनेट केल्लो आसा. त्याच बरोबर आदित्य देसाय हो पयलीं सावन कोर मेंबर जसो आरजीचो फाउंडर असो तितून जे 7 जाण जे आसताले तितून भितर हो आदित्य देसाय आशिल्लो. तेकाय बीन खंय तरी टर्मिनेट केल्लो आसा. तशेंच संजन म्हणजे उर्फ सॅम नायक हो काणकोणा कॉन्स्टिट्युएन्सींतलो तेकाय टर्मिनेट केल्लो आसा. आतां एकंदरीत पळोवपाक गेले जाल्यार ह्या 10 जाणां पैकी एक विरेश बोरकाराचो पीएस जालो. तशेंच कांय कॅन्डिडेट्स आसा जे फाटले इलेक्शनाक तेणी निवडणूक लडयल्ली. तशेंच 2 जाण सीईसी म्हणजे एक्झिस्टिंग सीईसी 2 जाण मेंबर आसात ते म्हणजे प्रेमानंद गावडे आनीक विशाल देसाय हे 2 जाण सीईसी मेंबर आसात तेंकाय टर्मिनेट केल्ले आसा. सो एकंदरीत हे पळोवपाक गेले जाल्यार फाटले कांय दीस आरजी पार्टी भितर खंय तरी एक शांतता आशिल्ली. आनी इतलो सगळो जो बोवाळ जालो त्या बोवाळा उपरांत खंय तरी दिसलेलें की हे जे वातावरण आसा ते मिटलेलें आसा. आनीक आतां हेजे फुडें बोवाळ जावचो ना. जेन्ना विरेश बोरकाराची रातची मिटींग जाल्ली तेन्ना अशें दिसतालें की हेजे फुडें आतां बोवाळ जावचो ना आनी खंय तरी सगळें हें मिटलेलें आसा. पूण खंय तरी हांगा आरजीपीचे जे सीईसी किंवा जे मेन पदाधिकारी आसात तेणी हांगा दाखोवन दिल्ले आसा अजून काय मिटलेलें ना. आनीक हितून खंय तरी तांकां जो राग आशिल्लो तेंचेर तेणी आयज टर्मिनेशन काडलेलें आसा. आनीक दुसरी बाजू समज आमी पळोवपाक गेले जाल्यार आतां फुडें कितले जाणांक टर्मिनेशन येतलें हे सुद्दां प्रश्न उप्रासतात. कित्याक ते मिटींगेक जशे आमकां रिपोर्ट्स आयल्यात त्या मिटींगेक खूब लोक आशिल्ले. तितून भितर विरेश बोरकारूय ते मिटींगेक आशिल्लो
जाल्यार विरेश बोरकाराक सुद्दां आतां टर्मिनेशन येतलें काय कितें, काय विरेश बोरकाराचेर कशी कितें एक्शन जातली, कित्याक तो आमदार आसा आनी तेजेर कशी कितें एक्शन पार्टी घेतली हें पळय सारकें आसतलें. आनी फाटल्या दिसांनी जेन्ना विरेश बोरकाराक कॉन्टॅक्ट केल्लो तेन्ना विरेश बोरकाराचें अशें म्हणणें आशिल्लें की तांकां खंय आजून पार्टी कडल्यान रकाद येवना, की आतां फुडली मिटींग जी केन्ना आसतली कितें आसतली ती आजून तांकां काय पार्टीन कळोना अशें विरेश बोरकाराचें म्हणणें आशिल्लें. सो एकंदरीत हें पळोवपाक गेलें जाल्यार आयज 10 जाणांचें टर्मिनेशन पार्टीन केल्लें आसा, जाल्यार आतां परत आनी कितले जाणांचें टर्मिनेशन जाता तें पळय सारकें आसतलें. बॉशबाय रोमियो लेन प्रकरणात उच्च न्यायालयान घेतिल्ल्या स्वेच्छा याचिकेत आपूण राज्या खातीर प्रामाणीकपणान काम करतालो, मात ताच्या बदला आपल्याक न्यायालयात परतून अपमानीत करताले अशें ॲडव्होकेट रोहित ब्रासडिसा हांणी उक्तायल्लेशें कळटा. आपल्याक पदावेल्यान मुक्त करचे अशी मागणी केल्या उपरांत न्यायालयान ॲडव्होकेट टेरेन्स सिकेरा हांची न्यायालयीन इश्ट म्हणून नेमणूक केल्या. बर्चबाय रोमियो लेन प्रकरणात उच्च न्यायालयान घेतिल्ल्या स्वेच्छा याचिकेत आपूण राज्या खातीर प्रामाणीकपणान काम करतालो, पूण ताचे बदला आपल्याक न्यायालयात परत अपमानीत करताले अशें ॲडव्होकेट रोहित ब्रासडिसा हांणी सांगिल्ल्याचें कळटा. सुनावणे वेळार वरिश्ठ न्यायाधीशा कडल्यान मेळपी वागणूक आनी सुरू आशिल्ल्या कामकाजाच्या पद्दतीचेर असमाधान व्यक्त करून आपूण आतां न्यायालयीन इश्ट म्हूण काम करपाक शकना अशें तांणी स्पश्ट केलें. आपल्याक ह्या पदावेल्यान मुक्त करचे अशी मागणी केल्या उपरांत न्यायालयान ॲडव्होकेट टेरेन्स सिक्वेरा हांची न्यायालयीन इश्ट म्हणून नियुक्ती केली. वरिश्ठ न्यायाधीशा कडल्यान न्यायालयात आपलो अपमान जाला, आपल्याक लक्ष गेला तशेंच आपल्याक कुशीक काडपाचो यत्न जाला असोय दावो तांणी केला अशें कळटा. तशेंच आपणें स्वता जावन हें पद मागूं नाशिल्लें, न्यायालयान आपल्याक न्यायालयीन इश्ट म्हूण नेमिल्लो अशें तांणी सांगलें. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. भारत सरकारान नीट यूजीचे पुनर्परीक्षेच्या फाटभुंयेर भारतात टेलिग्राम मेसेजिंग ॲपाच्या वापराक तात्पुरती बंदी घालपाचो आदेश जारी केला. एनटीएन प्रेस रिलीज जारी करून ही माहिती दिली. इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयान माहिती तंत्रज्ञान कायदो 2000च्या कलम 69(1) खाला टेलिग्रामाचेर बंदी घाल्या. ही बंदी 22 जून 2024 मेरेन लागू उरतली. नीटाची पुनर्परीक्षा 21 जूनाक जातली. सरकारान परीक्षे उपरांत टेलिग्रामाक आपले मेसेज एडिट करपाचे फीचर 30 जून मेरेन बंद दवरपाचे निर्देश दिले. म्हळ्यार भारतात टेलिग्रामाचेर पयलींच धाडिल्ल्यो मेसेजीस 30 जून मेरेन एडिट करपाक मेळच्यो नात. एनटीए प्रमाण कांय लोक टेलिग्रामाचो वापर परीक्षांनी पेपर लीक जाल्ल्याचे बनावट पुरावे तयार करपा खातीर करतात. अशा प्रकरणाक आळो घालपा खातीर आनी परीक्षेची निष्पक्षता राखपा खातीर हे पावल उबारलां. एकवीस जूनाक सकाळी 6 वरां सावन पुराय गोंयांतल्या 1000 परस चड सुवातींचेर आंतरराष्ट्रीय योग दीस मनयतले. सरकारी कार्यालयां आनी शाळांनी हातूंत वांटेकार जावचे अशी सुचोवणी मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान केल्या. आयतारची सुटी आसली तरी सरकारी कर्मचारी, शिक्षक आनी विद्यार्थ्यांनी घरा वा लागसरच्या कार्यक्रमात योगा करप सक्तीचे आशिल्ल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगले. आमदार आनी लोकप्रतिनिधींनी आपापल्या मतदारसंघातल्या कार्यक्रमात हजर रावचें तशेंच सगळ्या लोकांनी योगा करचो अशेंय मुख्यमंत्र्यांनी आवाहन केलां. धर्तीचेर ह्या फावटीचो इंटरनॅशनल योगा डेचो कार्यक्रम हो सकाळी 6 वरांचेर सुरवात जातलो. गोंयांतल्या ऑलमोस्ट म्हणजे फाटलेय फावटी 1000च्या पेक्षा चड वेन्यूचेर हो कार्यक्रमाचें आयोजन केल्लें. ह्याय फावटी बी 1000च्या पेक्षा चड जाग्याचेर सगळ्या एसोसिएशन, डायरेक्टरेट ऑफ स्पोर्ट्स, डिपार्टमेंट ऑफ आयुष हांकां मेळून हो कार्यक्रम सेलेब्रेट जातलो. ह्या फावटी ह्या संडे आयला म्हणटा त्या खातीर आमी सगळ्या गव्हर्मेंट सर्वंट, टिचर्स आनी भुरग्यांक हो कार्यक्रम एटेंड करपाक कंपल्सरी आसा. तो कार्यक्रम घडये तेंच्या कॉलेजीत जावचो ना, पण एटेंड करता तेंच्यांनी आपल्या घराक तेंकोन लागीं खंयचो वेन्यू आहा त्या वेन्यूचेर वचून हो कार्यक्रम एटेंड करप. आनी ताका एटेंडन्स सर्टिफिकेट आमी एडवर्टायजमेंट जी येता तितून लिंक आसतली, त्या लिंकान बाकीचे सगळे प्रोटोकॉलाच्या सहीत ताजी एटेंडन्स सर्टिफिकेट सुद्दां ताका त्या लिंका वयल्यान जनरेट जातली. ती एटेंडन्स सर्टिफिकेट तेणी आपल्या हेड ऑफ द डिपार्टमेंटा कडेन सबमीट करपाची, जेणे करून कंपल्सरी फॉर द गव्हर्मेंट सर्वंट, स्टुडंट्स आनी टिचर्स हांच्यांनी हो कार्यक्रम एटेंड करचो. हाज्या खातीर आसा जरी सुटी आसली जाल्यार कॉलेजीत वचपाची गरज ना. नियर बाय जे योग सेशन ज्या जाग्यार आसतले त्या जाग्यार तेणी तो एटेंड करचो, हाज्या खातीर आसा. कंपल्सरी इतक्याच खातीर कारण हो इंटरनॅशनल प्रोग्राम आसा. इनिशिएटीव्ह ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टरान घेतला
आनी योग प्रोटोकॉल त्या निमित्तान ताका योगाची संवय लागची. एका दिसा खातीर जरी योगा केलो जाल्यार ताका योगा कळटलो आनी तो योगा रुटीनली करतलो हाची अपेक्षा आमी दवरता. सगळे आमदार, पंच, झेडपी हांच्याय सगळ्यांनी इनिशिएटिव्ह घेवन ह्या कार्यक्रमात मोठ्या प्रमाणात ते सगळे जण पार्टिसिपेट जातले. म्हाका खात्री आसा की पंचायत लेवलाचेर एकदम वार्डा पर्यंत सुद्धा पंच इनिशिएटिव्ह घेवन अशा पद्धतीच्या कार्यक्रमाचे खूप मोठ्या प्रमाणात ऑर्गनायझेशन करतले. पार्टिसिपेट जावन ह्या फावटी आमी अपेक्षा करता की मॅक्झिमम भुरगे आनी गव्हर्मेंट सर्वंट हे मेळून 2 लाख प्लस लोक हे एकाच दिसा योगा भितूर पार्टिसिपेट जातले हाजी आमी अपेक्षा दवरता. हाजो फायदो आमी रुटीनली म्हटला की रुटीन जर योगा प्रॅक्टीस केले आसत जाल्यार गोंयांत ब्लड प्रेशरचे पेशंट वाडत आसा, डायबिटीसचे पेशंट वाडत आसा, ऑबेसिटी खूप मोठ्या प्रमाणात वाडत आसा. हाजेर कंट्रोल येवपा खातीर ताजो खूप मोठ्या प्रमाणात फायदो जातलो आनी ताकाच लागून ताजो डेली रुटीन एज सच म्हणून हाजे तेंच्यांनी प्रॅक्टीस सुरू करची. हातूंतल्यान ध्यान, धारणा, समाधी, प्राणायाम हे सगळे तेंच्यांनी ते डेली प्रॅक्टीस करचे. ध्यान केल्ल्या कारणान रिड्यूस द स्ट्रेस एंड एन्झायटी आनी टेन्शन, इम्प्रूव्स द कॉन्सन्ट्रेशन आनी मेमरी. ताच्याच बरोबर एनहान्स द इमोशनल बॅलन्स एंड पॉझिटिव्हिटी, प्रमोट्स द इनर पीस एंड मेंटल क्लॅरिटी, helps to manage the anger and negative thoughts, supports the better decision making आणि improves the overall quality of life. हे इतके मोठ्या प्रमाणात फायदे हे ताका जावपाक शकता. आमच्या आयुष डिपार्टमेंटात योगाची ही लिफलेट्स ऑलरेडी सगळ्याच्या पर्यंत पावची म्हणून ताजो अवेअरनेस जावचो की ताच्या पासून आमकां कितें कितें फायदो जावपाक शकता. ही लिफलेट डिस्प्ले केला ही सगळ्या पर्यंत पावतली. हांव गोंयांतल्या सगळ्या पब्लिकाकूय अपील करता म्हणजे इररिस्पेक्टीव ऑफ द पॉलिटिक्स की सगळ्या जाणांनी योगा प्रॅक्टीस करचे. योगा जो आसा हो सगळ्यांच्या खातीर आसा म्हणून आनी विशेष करून देवस्थान कमिटी हांच्यांनी इनिशिएटिव्ह घेवचे, पंचायत समिती हांच्यांनी इनिशिएटिव्ह घेवचे, चर्च समिती हांच्यांनी इनिशिएटिव्ह घेवचे आनी तांच्यांनी आपल्या लोकां खातीर आपापल्या ह्या व्हेन्यूनी तांकां प्रॅक्टीस पयलीं 4 दीस जाय जाल्यार आमची सगळी ऑर्गनायझेशनच्या वतीनूय बी तांकां डेली रुटीन प्रॅक्टीस करपाक सुद्दां म्हणजे जो योगा ट्रेनर जाय तो योगा ट्रेनर प्रोवायड करता. तेच्यांनी मागीर आपलो योगा जो आसा हो चालू दवरचो. हाजी जी लिंक प्रोवायड करतली त्या लिंकाचेर आमी सगळ्या व्हेन्यू म्हणजे सगळ्यां खातीर आपल्या फोटो सहीत तांच्यांनी तो अपलोड करतो. म्हणजे गोंयांत एट अ टायम कितल्या जाणांनी योगा केलो हो आमकां तेच दिसा 12:30 पर्यंत ताजो फिगर हो आमकां लोकांक डिक्लेअर करपाक मेळटलो. आमी रिकॉर्ड ब्रेक करपाक जाय म्हणून हांव लोकांक अपील करता भुरग्यां पासून व्हडल्या पर्यंत सगळ्या जाणांनी ह्या कार्यक्रमात पार्टिसिपेट करचे. लंच टाइम न्यूज हांगाच सोंपता. दिप्ती तुमची रजा घेता आनी अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. नमस्कार. तुमकां सगळ्यांक खबर आसतली आज ऑनरेबल MLA मयेचे आनी म्हजे मित्र प्रेमील शेख हांचो वाडदिवस आसा. ह्या दिसा हांव देवा कडेन मागता, आमच्या शांतादुर्गे कडेन मागता की तांकां आनी आमच्या सगळ्या बिचोलीच्या लोकां कडल्यान तांकां खूब खूब शुभेच्छा आनी तांचे जे इच्छा आसा राजकीय म्हणा किंवा तांच्या पर्सनल ते पूर्ण जावचे आनी तांकां उदंत आयुश्य दिवं. तांच्या आयुश्यान सुख, समृद्धी, शांती सगळें देव बरें. स्वाद, आदरातिथ्य आणि बऱ्या रुचीक जेवणा खातीर फामाद आशिल्ल्या मयेच्या परी क्लासिक ह्या रेस्टॉरंटा वतीन मये मतदारसंघाचे लोकप्रिय आमदार प्रेमेंद्र शेट हांकां जल्मदिसाची उर्बेभरीत परबी. तुमकां बरी भलायकी मेळो हीच देवा लागीं प्रार्थना. तुमच्या फुडारपणा खाला उदरगतीचो प्रवास वेगान जातलो आणि तुमची लोकसेवा अखंडपणान चालू उरतली अशी आस्त बाळगिता. परबी भेटोवपी अनंत नायक उर्फ परी. 9764302898 ह्या मोबाईल नंबराचेर फोन करून आयजूच तुमच्या फॅमिली वांगडा सुवादीक जेवणाचो आस्वाद घेवचो. मध्यान राती ते फातोड मेरेन आणि फातोड सावन सकाळ मेरेन गोंयांत कितें कितें घडलें पळयात 10 वरांचेर सकाळच्यो खबरो बुलेटिन लायव्ह. गोयच्या गांवगिऱ्या वाठारांतल्यो तशेंच मुखेल शारांतल्यो महत्वाच्यो खबरो दर दिसा सकाळीं 11 आनी 12 वरांचेर. आवाज गोंयचो बुलेटिन लायव्ह.
दनपार मेरेनच्या मुखेल खबरांचो नियाळ घेयात लंच टायम न्यूजाक दर दिसा दनपारच्या 1 वरांचेर गोमंतक टीव्हीचेर लायव्ह. गरमागरम चाये वांगडा पळयात दिसभराच्यो गरम खबरो. सांजेच्या 4 वरांचे टी टाइम खबरो लायव्ह. सबंद राज्यात घडपी घडणुकांचो सखोल नियाळ, 70 ते काणकोण आणि बार्देस ते केपें घडिल्ली प्रत्येक खबर पळयात प्रायम टाइम बुलेटिन सांजेच्या 7 वरांचेर.